स्पीकर सर, आज हांव उबो रावल्लो आसा जे आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यांत पयलीं उलयतना म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयता. सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या मंत्र्याचे आभार मानता की त्यांनी म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 प्रोजेक्ट सुरू केल्ले. एक प्रोजेक्ट सोंपपाक आयला जे रोटरी गार्डन आसा, पूण दुसरो प्रोजेक्ट आसा फुटसाल विच इज कॉस्टिंग अराउंड 4 crores. ताचें काम लास्ट 1 वर्स जालें सुरू आसा, पूण तें खूब स्लो आसा. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जाता तितले ते बेगीन घेवपाचे. तशें पळयशी जाल्यार आमचे कडेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बी व्हडलो बिचोले म्युनिसिपालिटीन ना, सो तो फुटसॉल वॉज ओन्ली वन रे ऑफ होप. सो तो बेगीन करपाचो. तिसरो जो प्रोजेक्ट आसा, प्रत्येक कडेन म्हाका दिसता पार्किंगाचो सगळ्याच शहरांनी प्रॉब्लेम आसा, बिचोलेंनी आमच्या प्रॉब्लेम आसा. म्हणून पार्किंग जावपाक जाय म्हणून आमचे म्युनिसिपालिटी फाटल्यान आनी मार्केटा देगेक जी जागा आसली प्रायवेट लँड ओनराची ती आमी एक्वायर करपाचो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जाला. ताका म्हाका दिसता पेमेंटूय जाला. पूण तो प्रोसेस कंप्लीट करून ती जागा घेवपाची आनी तिंगा पार्किंग जर प्रोजेक्ट घातलो जाल्यार आमचो मेजर प्रॉब्लेम जो पार्किंगचो आसा बिचोले सिटीचो, स्पेशली मार्केटाच्या जवळ आसा, तो सॉल्व जातलो. सो हे फुटसाल आनी हो पार्किंगाचो हे तांच्यांनी जाता तितले बेगीन घेवपाचे. खुबशे म्हजे हॉनरेबल कलीग उलयले की तांच्या म्युनिसिपालिटीन जे कॉन्ट्रॅक्ट नाल्यार डेली वेजीस स्टाफ आसा तांकां रेग्युलरायज करपाचे. हो डिमांड हांव लास्ट इयराय घातलेलो आनी तेन्ना हांव मिनिस्टराच्या नोटिसीकय हाडलेले की 2017 एक कमिटी फॉर्म केल्ली. म्हणजे 3 चेअरपर्सनाचे. एक तो चेअरपर्सन आसलो आमचो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो एक्स चेअरपर्सन, आतां तो संदीप फळारी. एक आशिल्लो फोंड्याचे चेअरपर्सन नायक म्हणून राधिका नायक. आनी तेन्ना तांच्यांनी सजेशन्स दिल्ली आनी तेन्ना तांच्यांनी सांगलेलें की हांकां फिक्स करूं येता. सो खूब वर्सां हो इश्यू तेंचो पेंडींग आसा. लास्ट आत्तां म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल कलीग संकल्प आमोणकाराय उलयलो, ते 10-15 वर्सां हे अशेंच डेली वेजीस आनी कॉन्ट्रॅक्ट दिता. तांकां प्लीज ते मॅटर लूक करून तांकां मातशें सर तुमी तांकां परमनंट घेवपाचें. दुसरें म्हणटा तें आमचे म्युनिसिपालिटी म्हणटा ती कशी आसा, म्हज्या मतदारसंघाक अर्दी म्युनिसिपालिटी लागता. जो पर्यंत ही म्युनिसिपालिटी बरी सर्वीस दिता तो पर्यंत लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. पूण हे म्युनिसिपालिटीन जे थोडे स्टाफ असतात तांकां कॉमन कॅडर ना, स्पेशली ते हेड क्लार्क, लोअर क्लार्क. आनी हे स्टाफ सगळे रुटीन गोश्टी हँडल करता. आनी रुटीन गोश्टी हँडल करना हे स्टाफांक एक मनान हें आसता आमी कितेंय करूं, आमकां कोण हांगच्यान धुकलपाचो ना म्हणून. सो हांकां जर एकदां कॉमन कॅडर केलो जाल्यार तांकां दुसऱ्या म्युनिसिपालिटीन काम करपाक चान्सूय मेळटलो आनी तांच्या मनान एक फियर आसतलो आपूण जर हे म्युनिसिपालिटीन बरी सर्वीस दिवंक ना दे कॅन बी शिफ्टेड. आतां ते कशें आसा ते चेअरपर्सनाकय हें करनात, सीओकय करनात, कोणाकूच आयकनात, कित्याक तांकां खबर आसा आमी कितेंय लोकांक सांगलें जाल्यार. चवथो जो प्रश्न आसा, जे आमचे इंजिनियर आसा आनी अकावंटंट आसा ते कॉमन कॅडराच्या वयर आसा. पण हांचो विशय कितें आसा, हे केन्ना केन्ना इंजिनियर शिफ्ट जाता एका म्युनिसिपालिटी कडून दुसरे, किंवा अकावंटंट शिफ्ट जाता. जेन्ना रिटायरमेंट जाता तेन्ना तांचो पेन्शन दिवपाचो प्रॉब्लेम येता. सो आजून तेंचो परमनंट पेन्शन अकावंट नंबर आजून ओपन करूंक ना. सो मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की ही तेंचे पेन्शन दिवपाचो जो इश्यू आसा तो DMA कडेन दवरपाचो, तांचो स्पेशल अकावंट ओपन करपाचो. नाजाल्यार आत्तां सुद्दां म्हज्या म्युनिसिपालिटीन एक आसा, एक इंजिनियर रिटायर जाला, आजून ताका पेन्शनाचे फॉर्मेलिटी जावंक ना. कित्याक तो 2-3 कडेन म्हाका दिसता काम केल्लो, रिटायर जातना आमच्या बिचोले म्युनिसिपालिटींतल्यान तो रिटायर जाल्लो आसा. आमच्या DMAच्या अंडर हे जे सिंगल यूज प्लास्टीक आसा, गुडका बंदी बी, हाका मातशें स्ट्रिक्ट रावपाचें. कित्याक आमी जाता तितले म्युनिसिपालिटी आमचे स्टाफ क्लीन दवरूंक पळयता, पण जो पर्यंत हाचेर कितें सिरियसनेस येना नाजाल्यार हे इशू अशेंच रावतले. सगळ्यात मेन उलयतना म्हणटात ते टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचेर. टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचेर उलयतना म्हणजे एक आसा, आमी जो रिजनल प्लॅन RP 2021 केल्लो तेन्ना जो केल्लो तो सगळ्यांक स्टेक होल्डरांक घेवन आमी सगळें केलें आनी खूब सजेशन्स आसली. आनी भितर एक सजेशन आसलें कितें, जो आमचो नॅशनल हायवे 66 आसा तो कॉमन आसा आनी हो नॅशनल हायवेच्यान डायवर्शन करपाचें. डायवर्शन म्हणजे कशें, कोलवाळे टू होंडा, उसगांव आनी तो सरळ बाळीक. कित्याक हो जो नॅशनल हायवे 66 आसा तो आमी आमच्या सगळ्या गांवांनी किंवा शहरांनी वचपाक वापरता, प्लस जे ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रियल व्हेहिकलय व्हडले वापरतात, त्यामुळे ह्या रस्त्याचेर कंजेशन जाता. सो हे जे एक RPन जे सजेशन आसले हे जाता तितके सरकारान कन्सिडर करपाचे. आनी परवाच जेन्ना आमचे केंद्रीय मंत्री जेन्ना आयिल्ले नितीन गडकरीजी, त्यांनी सांगला ताच्या खातीर त्यांनी फंडय करता म्हणून सांगला. सो हो जो रस्तो आसा तो घेवपाचो. दुसरें कितें आशिल्लें, आमचे अनएम्प्लॉयमेंट हो मेजर इश्यू जाल्लो आसा आनी गांवागांवांत भुरगे आमचे अनएम्प्लॉयड आसा. आनी त्या RPन
मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन इम्प्लिमेंट करचो म्हणून आसलो आनी हो मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन इम्प्लिमेंट करचो सो दॅट त्या भुरग्यांनी ही जागा घेवन आपले कितें कितें बारीक बारीक इंडस्ट्री सुरू करचे आनी हे इंडस्ट्री जर सुरू करतले जाल्यार फक्त TCP न्हू जाल्यार हांव मुख्यमंत्र्याक प्लस मंत्र्याकूय सांगता की तांच्यांनी एक इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी फॉर्म करची दॅट इज बिटवीन TCP बाकीचे स्टार्टअप डिपार्टमेंट आनी हांकां ह्या भुरग्यांक प्रोत्साहीत करपाचे हे प्लॉट घेवपाक मायक्रो इंडस्ट्रियल झोन. तिसऱ्या RP हेतून कितें आशिल्लें जे आमचे पब्लीक प्लेसीस आसा स्पेशली बिचाचेर वचपाक टुरिस्टांक थंय पार्किंग फॅसिलिटीचो प्रॉब्लेम आसा आनी केन्ना केन्ना एक्सेस ना. आज बिचार लोकांनी जागा घेवन एक्सेस ब्लॉक केला सो ते रिकमेंड करपाचे. सगळ्यात व्हडलो इशू आमच्या तुम्ही गोव्यात जाणात 15 लाख जर पॉप्युलेशन आसा जाल्यार गाडयेच 15 लाख आसा म्हणजे लोकां पेक्षा गाडये चड जाल्ले आसा आनी 15 लाखा वयर आज व्हेइकल जाल्ले आसा आनी त्यातले त्यात अराउंड 70% आसा ते 2 व्हिलर व्हेइकल आसा. सो त्या खातीर त्या प्लॅनात एक इम्प्लिमेंटेशन आसली सेपरेट लेन फॉर 2 व्हिलर कित्याक सदांच जर पळयशात मॅक्झिमम फॅटलिटीज आसता ते 2 व्हिलर्स आसता ते कशे तरी बाबडे नेगोशिएट करून काडटात आनी खंय तरी हे जातात. सो ही जी सजेशनां आसा जाता तितकी मिनिस्टरान पळोवपाची इम्प्लिमेंट. आमचो आतां हल्लीच मोपा एअरपोर्ट आयला आनी मोपा एअरपोर्टाच्या जवळ मोपा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी तयार केली म्हणून आयकला पण म्हाका त्याचो काय प्रोग्रेस दिसना. नाल्यार कितें जातलें ताच्या भोवती सबंदी अनप्लॅन येतले आनी मागीर प्लॅनिंग करपाक डिफिकल्टी जातले. सो तातूंतय तांणी लक्ष घालपाचो. आमचें गोंय इतलें बरें आसा कितलेशेच ट्युरिस्ट येता गोंय पळोवपाक पूण वचात ती होर्डिंगां आसा आनी होर्डिंगां ही कशी अनप्लॅन मॅनर आसा. सो म्हाका मिनिस्टराक इतलेंच सांगपाक जाय की होर्डिंग प्लॅन आनी इम्प्लिमेंट करपाक हे तुमच्या डिपार्टमेंटाचें काम आसा आनी ताच्या खातीर ते गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 210 ह्याच्या एक्टा अंडर यू कॅन कंट्रोल होर्डिंग इन अ प्लॅन मॅनर हे तुमच्या आनी डिपार्टमेंटान घेवपाचें. आमचे जर आतां सगळ्यांनी जे पॉयंट उलयला ताचेर हांव उलयना कित्याक म्हाका ते रिपीट करपाचे नात अबाउट वायनाड सारकें जावंक जायना. हांवूय त्याच मताचो आसा आनी आमच्या मिनिस्टर इज क्वायट अवेर ऑफ इट आनी ही विल टेक केअर ऑफ इट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें एक सांगपाचें म्हटल्यार आमचे जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हज्या स्पेशली बिचोली मतदारसंघाक आसा तो थोडो पार्ट म्हाजे बिचोली मतदारसंघ पेडण्यान पळयता ताका पेडण्याचो RFO लागता आनी थोडो पार्ट ताका ह्या सायटीचो लागता केर. सो आमच्या बिचोली तालुक्या खातीर कसो मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर एक आसा तसो तो RFO जो आसा तो बिचोली मतदारसंघाक किंवा तालुक्याक आसली नाल्यार केन्ना केन्ना आमकां फोन पेडण्याचे RFO करचे पडटा केन्ना केन्ना केरी कित्याक आमकां साळ बी थोडे गांव आसात ते तेवटेन पडटा पेडण्या हितून पडटा फॉरेस्टात आनी थोडे आसात न्ही आमची बिचोली सिटी पडटा ती केरी ह्या सायडीक पडटा. सो ते लेट इट कम अंडर वन थिंग. आमचे जे वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट लाडली सगळ्यांनी जशें सांगलां जे लाडली लक्ष्मी स्किमी खूबशे पेंडींग आसा ताचेर मातसो तुमी लक्ष घालपाचो. सगळ्यात व्हडलो इशू आसा ते आमच्या अंगणवाडी इशू आसा. खुबशे अंगणवाडी आसा ते बारीक जागेर आसा तांची कंडिशन बरी नात. सो ते रिपेर करपाचे जाता तितके. आतां हांव नको डिपार्टमेंट रिपेर करतली काय तुमी काडून PWD कडेन जाल्यार PWD रिपेर करतली पण जी म्हाका लेटर्स आयजच एक लेटर आयला तुमच्या अंगणवाडी हाच्या कडल्यान CDPO कडल्यान की ती PWD करतली म्हणून. सो हांव रिक्वेस्ट करता PWD ही बेगीन घेवपाची. गृह आधार स्किमी केन्ना केन्ना घालतना खूब डिले लागता रिपोर्ट येवपाक. आमकां तुमी बेगीनच कळपाचें हे रिजेक्ट जाला की आनीक पेपर जाय आनी जर कितें ताका पेपर एक्स्ट्रा जर हे करपाक जाय जाल्यार आमी डेफिनेटली हे करतले. वतना वतना एकच TCPचें सांगता तुमची वेबसायट आसा ती मातशी अपडेटेड करा सो दॅट लोकांकय सगळें डे टू डे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. थँक्यू स्पीकर. तुम्ही पळयतात GNH.